फाटले 5 दीस सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून म्हादयची उदकाची पातळी बरीच वाडल्या। दर वर्सा पावसात सत्तरीतले सावड्डे पंचायत वाठारांतले सोनाळ गांवचो रस्तो उदकापोंदा वयता। रस्तो उदकापोंदा गेल्ल्यान एकदा 3 ते 4 दीस सोनाळ आनी कट्टरी गांवचो संपर्क वाळपय शारा कडेन तुट्टा। हे अशें दर वर्सा घडटा। सोनाळ गांवची रस्त्याची उंचाय वाडोवची म्हूण लोक मागणी करून करून थकले, मात तांचे कोणूच आयकनात। आज आम्ही हांगासर जो आमच्या तारी रोडार जे पाणी येता हे हांगा लागून ताका लागून आमच्या सोनाळ्याच्या लोकांचे जवळ 4-4, 5-5 दीस आमी म्हणजे आमकां वाळपयचो संपर्क कंप्लिटली तुटता। अजिबात म्हणजे खंयचेच वटेन आमकां वाळपय वचपाक पर्याय मेळना। आमी मंत्र्यांक आमदारांक कितलींशीं निवेदनां दिलीं की त्या रस्त्याक हायट दिवन उंची दिवन रस्त्यार जे उदीक येता तें कमी जातलें, कित्याक तो रस्तो सकयल हाडल्या कारणान न्हंयच्या लेवलाक हाडल्या कारणान थंय उदीक येता आनी उदीक येयल्या कारणान आमकां कसोच आमचो संपर्क जायना। तेन्ना मंत्र्याक आमच्या आरोग्य मंत्र्याक निवेदनां दिलीं, मुख्यमंत्र्यांक निवेदनां दिलीं, तेजेर कसलोय अजून तेंच्यांनी विचार करिना आनी आमदार आमचो आपूण विकास केला सत्तरीचो, पण खंय विकास केला काय केला तो तेजो ताका खबर आसता। ज्या जाग्यार खरोखर एक्चुअल विकास जावंक जाय त्या जाग्यार अजून काय विकास जावंक ना। दुसरें ताका आमी सांगलें की आमकां पर्याय वेवस्था आसा। सोनाळसून रस्तो जो धाव्यान गेला तो रस्तो जर आमकां करून दिलो जायत जाल्यार आमकां अशी धाव्यासून येयल्ली गाडी जावं आमकां सोनाळ्याच्या लोकांक धाव्यासून तशें वाळपय वचपाक रोड आहा त्या रोडाचेरय कांय तेणी अजून एक्शन घेवंक ना। बाबा तेजेर खंय तरी विचार करून तो रोड आमकां क्लियर करून तो रोड करून जर दिता जाल्यार सुद्दां आमची वेवस्था जाता। पूण आमदार खंयचो आमचो वाळपयचो काना दोळो हलयनात, आमचें निवेदनां दिल्लें खंय तरी दवरलें तेजी ताका खबर आहा। अशें लागून आमी ताका एक आतां तरी रिक्वेस्ट करता। आतां आयज हे लोकांचे परत हाल जाल्ले आसा, कालच्यान उदीक आहा रस्त्यार, आतां तरी तेंच्यान लक्षांत दवरून सावड्ड्याच्या पुलाचें टेंडर जाना तशेंच तेज्याच वांगडा ह्या रोडाचें त्याच पुलाचे हेणी हायट दिवन रस्त्याक उंची दिवन ते आमचो हांगासलो जो प्रश्न सोनाचो आहा तो निकाली काडचो इतकी ताका आमी विनंती करता। न्हंय आसा आमच्या रस्त्याचे देगेक आनी ते न्हंयचें उदीक दर वर्साचे पद्दती प्रमाण पूर येता आनी तें उदीक रोडार येता, रोड ब्लॉक जाता। तेन्ना सरकार कडेन लोकांची जी कितें मागणी आसा की रस्तो उंच करचो, हायट वाडोवची, ही मागणी सरकारा कडेन आसा, ती सरकारान पूर्ण करची अशें ग्रामस्थाच्या वतीन हांव सरकारा कडेन मागता। ह्या चारी वचून रस्त्याचे खूब सकयल आहा रस्तो, ताका पाणी येयल्यार आमकां वचपाक मेळना, काय शाळेच्या भुरग्यांचे हाल जाता, गाडी लोकांचे हाल जाता। अशें करून आमकां रस्तो उंच करून दिवपाचो आनी ह्या रस्त्याची हें करून घेवपाची ही म्हाजी मान्य आहा। काल हांगासर कितें हाडले? काल 7:30 हांगासर उदीक भरलेलें, गाडी सगळें परतून गेलो, आमकां कोणाक वचपाक मेळनासलें आनी कितें जालें सायकल वचोंक मेळना, चलपाक वचपाक मेळनासलें, कामां उदीक गावलें, ते लोक सगळे परतून गेले, कांयच करूंक मेळना। म्हणून हो रस्तो आमकां उंच जावपाक जाय आनी रस्तो हायट काडून आमकां वचपाक आमकां मेळपाक जाय। वाळपयच्यान पद्माकर केळकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।